मडगांव पालिकेत काम करपी कामगारांचो कंत्राट ऑक्टोबराच्या 31 तारखेर सोंपलो। कंत्राटाचे नूतनीकरण करूंक नाशिल्ल्यान कामगारांनी सोमारा काम बंद दवरले। कामगार कामार येवंक नाशिल्ल्यान नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकार चाळवलो। कामगारांनी कामार येवचे म्हूण ताणें कामगारांचेर दबाव लेगीत हाडलो, पूण कामगार काय आयकूंक तयार ना। पयलीं कंत्राटाचे नूतनीकरण करात, उपरांत कामार येता ह्या आपल्या मागणेचेर कामगार ठाम रावले। ताका लागून पालिकेची गैरसोय जाली। तशेंच ऑक्टोबर म्हयन्याच्या पगाराविशीं कामगारांनी नाराजी उक्तायल्या। ऑक्टोबर म्हयन्याचे 31 दीस आणि 3 भौशीक सुटये दिसा लेगीत काम केल्ले। अशें आसून लेगीत पालिकेन फकत 26 दिसांचो दिसावडो दिला म्हूण कामगार सांगतात। काल 2 तारीख 2 नोव्हेंबर आणि तांकां डेली बेज म्हणून कामाक घेतिल्लें आसा आणि तांची ऑर्डर काल सोंपता। आजचे दिसा काम करपाक तांकां ऑर्डर ना जाल्यार आनी सायड बाय सायड ताणें हेंवूय एलान केल्लें आहा की तांकां टेम्पररी स्टेटस दिता जाल्यार टेम्पररी स्टेटस दिता म्हणून तांकां सायन बायन घेतल्या ब्लँक फॉर्माचेर। आतां तांकां तेंवूय खबर ना एक्झॅक्टली तांकां कितें टेम्पररी स्टेटस म्हणटा तो कितें म्हळ्यार तांकां कितें सुमार बेनिफीट मेळटले, कशें कितें पगार कितलो आहा तेंवूय सुद्दां कांय ना। आनी जो सुपरवायझर तांचो आसा ताणें तांकां सांगलां तुमी कामां जॉयन जाता जाल्यार जावा, पूण तुमकां ऑर्डर 1 म्हयन्यान 2 म्हयन्यान मेळटले म्हणटा ते। आतां 1 म्हयन्यान 2 म्हयन्यान ते कामाक कशें वचपाक शकता विदावट ऑर्डर समजला। फाल कितें जाता तांकां कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता? गेल्ल्या म्हयन्याक तांकां 31 डेज आसा ऑक्टोबराचे, तेजे भायर 3 हॉलिडे आसले। 2 ऑक्टोबर गांधी जयंती दसरा जेन्ना आमचो एग्रीकल्चर मिनिस्टर बाब रवी नायक एक्सपायर जालो ती पब्लीक हॉलिडे आनीक दिवाळीची पब्लीक हॉलिडे, हे 3 दिसांकूय काम केल्लें आहा। सो इन एडिशन केल्लें आहा, एक्स्ट्रा पेमेंट मेळपाक जाय आशिल्लो, पूण आज तांकां सांगून येता की फक्त 26 दिसां पगार मेळटलो म्हण तुमकां आनी उरल्या त्या दिसूय नेक्स्ट म्हयन्या एडजस्ट जातले। हें काम समजना कांयच। सरकाराचे प्रक्रियेक थोडो वेळ लागता। कोणे तरी तांकां भडकायला देखून कामगार काम करपाक पळयनात। खंयचो कामगार मस्ती करता ताची गय करचे ना अशी शिटकावणी नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकारान दिल्या। म्युनिसिपालिटीची परंपरा आसा, हेजे पयलीं ऑर्डर गव्हर्मेंटाचो प्रोसेस आसता, आज ना फाल्यां एक दीस ऑर्डर एक दीस फकत डिले जाता। हाजो अर्थ ना अशें की कोणें तांकां भडकयलें आनी कामां येना हे हांव सगळें ऑफिशियली नोट करतलो। हांवें शुक्राराक सकाळीं डीएमएक फोन केल्लो, ऑर्डर फायनान्शियल एप्रुवलान ऑर्डर रेडी आहा, तांकां ब्रेक बी कांय दिवपाचें ना। ऑलरेडी तांकां टेम्पररी स्टेटस लायला म्हूण सांगिल्लें, तांकां ब्रेक बी कांय दिवपाची गरज ना आनी आतां तांकां ब्रेक दिवपाची गरज ना, कळ्ळी? अशें म्हाका डीएमएन सांगलें। जेन्ना डीएमए म्हाका सांगता पळय, हांवें ऑलरेडी सगळ्या ऑफिसरांक इन्स्टिगेट केलें, रोहिताकय सांगिल्लें, अब्दुलाकय पर्सनली हांवें फोन केल्लो, कळ्ळें न्ही? कोण कामगार मस्ती करता पळय ताची गय केल्ली वचना आनी कोण ताका इन्स्टिगेट करता पळय तांचीय गय केल्ली वचना। आमी सिन्सियरली काम करता, हांव वॉर्न करता सगळ्यांक, कळ्ळें? ते सगळें जातलें, कोणाकी जावपा दे सगळें जातलें। कोण मस्ती करता पळय वर्कर तेंची कोणें गय केलें, डीएमएन क्लियर कट इन्स्ट्रक्शन दिल्ले कडेन आसा, कोण लेबर मस्ती करता तांचें नांव नोट करप कितें करपाचें आमी पळयता। गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान गौरांग मलकारणेकार।